आयज सवाय तुका लागून घडले जर तर एक पायस मागलं जाल्यार पोत आनी कोण जातलो देखून आवय बापायनो जर तर तुमकां तुमची भुरगीं बरी जाल्ली जाय जाल्यार पयलीं तुमी बरी जाय आनी उपरांतूच तुमची भुरगीं बरी जातली नाजाल्यार तुमी आदारलेले ते पापाची जाप तुमच्या भुरग्यांक दिवची तुमच्यो सगळ्यांच्यो समस्या आयकल्या उपरांत म्हाका अशें दिसता तुम्ही तुमच्या जिवितांत खुशाल ना एक सांग फेलिक्स तुजी गोरकां सोंपल्या उपरांत सगळी संवसाराची जबाबदारी तुजेर पडली घरान रांदपाचें कपडे मोवपाचे दुडू सोडून हाडपाचे आता म्हाका तूं एक सांग तुज्या घरात कितलीं दारां आसात 4 आनी तुज्या बंगल्याक दा फादर हा खूब खुशाल तुमची उतरां आयकून कित्याक तुमच्या घरा विशीं तुमकां खूब मोग आसा आनी हाकाच लागून तुमच्या घरान आसलेले एक वस्तू विशीं तुमकां म्हायती आसा सोनिया फादर तूं कितले शिकलाय 12वी फादर आनी रॉय तुवें 15वी आनी म्हाका दिसता हे ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करूंक तुका खूब त्रास पडले आसतले वय फादर एग्जामे लागीं पावूंक थोडे दीस आसा म्हटल्यार हांव सकाळच्या 4 वरार उठोवन म्हजें लिसांव करतालो बऱ्या मार्क्सांनी पास जावंक जाय म्हणून बरी पर्संटेज मेळ्ळ्यार बरी नोकरी मेळटली आनी म्हाका दिसता हे ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करूंक तूं वयशीं पुस्तकां अदीक शिकला जावंक जाय वय फादर पूण एकूच पुस्तक तूं शिकोंक विसरला आनी तें पुस्तक म्हटल्यार पवित्र पुस्तक ह्या पवित्र पुस्तकार आमचें जिवीत आटापलेलें आसा कितलीं जाणां तुमी घरांत पवित्र पुस्तक वाचतात मार्कूस जॅक्सन कोणूच वाचिनात पवित्र पुस्तक तरी तुमच्या घरांत आसा न्हय आनी आसा जाल्यार तुमी तें खंय दवरला आमचें जिवीत जावन आसा एका समदिरा परी आनी आमी सगळीं त्या समदिरां आसलेलीं तारवाळलेलीं मनशां जेन्ना आमी देवा सरशिरी पयस वतात तेन्ना आमच्या जिवितांत तुफान उपरासतात आनी आमी सगळीं त्या तुफानाक सांपडटात कितलीं जाणां तुमच्या जोडीचो दावो वांटो तुमी देवाक दितात फादर देवान पयस जाय म्हाका कितें जाय जाल्यार हांव देवा कडेन मागोंक येता हांव तुगे कांय सजमना फादर हालाकी 22-10 ओळ अशें म्हणटा म्हज्या घरांत बरो आशे खातीर सगळो दावो वांटो कोटये कुडीन राशीक घालात मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात म्हणटा चोर शक्तिवंत सोरेस्पोर हांव तुमचे खातीर सर्गीचे माणसो उकडून सुभांग आशिर्वाद तुमचेर वतयना जाल्यार पळयात आनी लूक 22 वर्ल्ड 38 अशें म्हणटा दियात आनी तुमकांय देव दितलो बऱ्या चिकार मापान दामून चेपून आलोन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेले देव तुमचे उटयेन घालतलो कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्याक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो फादर म्हजे लेगीत जायती गिरेस्तकांय दुडू आसात पूण हांवें जोडलेले दुडवांचे दावा वांटो देवाच्या बऱ्या कामांक हांवें केन्नाच उजार करूंक ना पूण आतांच ह्याच वेळांतल्यान हांव म्हजें जिवीत बदलता फादर वय फादर हांवूय म्हजें जिवीत बदलतली देवाक जाय तुमी सगळीं खुशाल आसलेली तुमी गिराश्कायेन बोललेली तुमची बरी सावधीन आसलेली तुमचे
टेन्शनां पयस जालेली. पूण जेन्ना तुम्ही देवा सोडशिल्ली पयस वतात तेन्ना सैतान खूब खुशाल जाता. आणि सैतानाक जाय तुम्ही सदांच त्रासान पडलेली आणि सदां काल गरीब उरलेली. फादर हांव तुमचें कांयच समजूंक ना. फेलिक्स, जेन्ना तुका दुडवाची गरज पडटा तेन्ना तूं दुसऱ्या लागचे दुडू मागोन घेता आनी हे पोरी तूं ताच्या उपकारान उरता. सैतान तुका आनीक त्रासान घालता आनी तूं त्या मनशाक बासारल्या वेळार ते पयशे दिवंक पावना. तो मनीस सोरीत तुका तुज्या घरा लागीं येता. तूं त्या मनशाक पळयता आनी घरान लिपता आनी तुज्या चेड्याक सांगूंक लायता आपूण घरांत ना म्हणून. हे पोरी तूं फोट मारता आनी पातोक तुज्या जिवितान आपणायता. जे वरवीं तूं देवाक दुखी कोत्ता आनी सैतानाक खुशाल. आमची कूड वस्कोत जावन आसा आनी हाकाच लागून आमी परत परत पातकान पडटात. जेन्ना तुमचे पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमी देवाची मनशां जातली. तुमकां एक आत्मेश तरेचो पावर येतलो. तो कितलीं जाणां तुमी तयार आसात तुमचें जिवीत सुदारूंक? तशें जाल्यार एकदम बरें जालें. हांव खूब खुशाल. आतां हांव तुमकां ते सुवातेर वता. ते सुवातेर पावतच तुमच्या सगळ्यांचें जिवीत बदलतलें. तुमची सगळीं टेन्शनां पयस जातली. सो तुमी सगळीं म्हज्या बरोबर येवंक तयार आसात न्हय? वय फादर. तशें जाल्यार चलात यात म्हज्या बरोबर. पवित्र पुस्तक जावन आसा आमच्या धर्माची निशाणी. ताचे वरवीं जिवीत बोलतो वावरोंक जाय सगल्यांनी. दांदोलोतीक वेगयता जांगिरेस राजा राणी. जे आयज तुमकां दाखयलां ताका सोर करून पळयात जिविताची काणी.